नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. माजाळी ब्राह्मणवाड्यावयलो शुद्ध पिवच्या उदकाचो घटक दुरुस्त करची विनंती. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवार भागात बऱ्याच जाग्यार पिवच्या उदकाची खूप मोठी समस्या असा. जाल्यार स्थानिक प्रतिनिधी सरकारी संबंधित अधिकाऱ्यान निर्लक्षपणा केल्ल्यान सार्वजनिकांक हेजो खूप त्रास सोंसचो पडटा. अशीच एक घटना माजाळीत घडला. कारवार माजाळी ग्रामपंचायत व्याप्तीत ब्राह्मणवाडा हिंगा एक मराठी प्रायमरी शाळा आशिल्ली. ती शाळा काही वर्सां पयलीं हळूहळू बंद जाली. त्या शाळेच्या आवारात एक उदकाची बांय आशिल्ली. त्या बांये बाजून आरोग्य खात्यान एक प्राथमीक आरोग्य केंद्र सुरू केल्ले. हे आरोग्य केंद्र हप्त्यातल्यान एक दिवस कार्यरत आशिल्ले. त्या आरोग्य केंद्रात डॉक्टर कदम हेमी सेव दिताले. सार्वजनिकालो तेमकां बरो प्रतिसाद आशिल्लो. हळूहळू कोरोनाची साथ येयल्यानंतर ते प्राथमिक आरोग्य केंद्र बंदच जाले. गरज आशिल्ले लोक सरकारी आरोग्य केंद्र आंगडी किंवा कारवार वचूं लागले. या शाळेच्या आवारात अंदाज 12 लाख खर्चून एक शुद्ध पिवच्या उदकाचो घटक सुरू केल्लो. तितूंत 5 रुपयाचो कॉइन घालून 20 लिटर शुद्ध उदक सार्वजनिकांक मेळटाले. रस्त्या बाजूंच आशिल्ल्याक या उदकाच्या घटकाचो सार्वजनिकांक खूप उपयोग जातालो. पण तो प्रकल्प बरेच दिवस जाले बंदच आसा. त्या प्रकल्पा कडेन आतां पळयल्यार काट्याकुट्याचें साम्राज्य जाला. सरकार असो पयशे खर्च करून सार्वजनिकाल्या पैशाचो दुरुपयोग करता हे ताजें उदाहरण आसा असो ग्रामस्थांचो आरोप आयकूं येता. माजाळी गांवगिरीचे निवासी श्री उदय पवार हेमी स्थानिक शासकी जिल्हाधिकारी मुख्यमंत्री हेमकां मेल करून कळयले तरी कोणीच हेजी दखल घेतली ना. म्हण कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनला मार्फत अधिकाऱ्याक ह्या विशयाचेर लक्ष घालून तो उदकाचो प्लांट सुरू करून तेजो उपयोग सार्वजनिकांक मेळचो ह्या उद्देशान तेमी हो व्हिडिओ केला. नमस्कार. हांव उदय पवार गांवगिरी माजाळचो रहिवासी. लोकांक शुद्ध उदक पिवचें उदक मेळचें जाय म्हणून सरकारान 3 शुद्ध पिवचे उदकाचे युनिट लायल्यात. एक सदाशिवगड, दुसरेचे चिंचेवाडा, तिसरेचे ब्राह्मणवाडा माजाळी. ह्या तिना पैकी ब्राह्मणवाडा माजाळीचे जे लायला ते गेल्ले 5-6 म्हयन्याच्यान काम करता ना. तेजे पयल्या बी ते काम करनाशिल्ले. आमी जेन्ना सरकाराक टॅक्स भरतात आमच्या दोळ्यांतल्यान उदक येता आनी जेन्ना गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स ते पयशे अशी वेस्ट करचे पळोवन घेवन मनात खूब वायट दिसता. हांवें हेजे बद्दल DC कारवार, MLA कारवार आनी मुख्यमंत्रीक मेल केले, ट्वीट केले, तरी आसतना आज म्हणल्यार तेजे कांयच स्टेप्स घेतले ना. तशें म्हूण आज कारवार प्लस चॅनलाक मार्फती हांव संबंदीत अधिकाऱ्याक विनंती करता की हे युनिट जाता तितलो बेगी समकन माजाळी ग्रामाच्या लोकांक शुद्ध पिवचें उदक मेळसर करचें म्हणून धन्यवाद. कारवारच्या उळगा बसुणगा ग्रामस्थान व्यक्त केलो प्रशासना विरुद्ध आक्रोश. सतीश सैलाक मानलो देवदूत. कारवार तालुक्याच्या उळगा बसुणगा हिंगाच्या स्थानिकान प्रशासनाविरुद्ध आक्रोश व्यक्त केलो. कारण थोड्या दिवसां पयलीं प्रभाव येवन जाल्लें नुकसान, कोरोनाच्या संक्रमणाची भय अशा परिस्थितीत कामासाठी परराज्यांत आशिल्ले जास्तीत जास्त तरुण युवा गांवा कडेन येयले. काम धंदो ना. अखेर वाड वडिलांलो धंदोच करचो म्हूण शेतकी केल्यार थंय बी मोर आनी डुकर शेताची नासाडी करतात. बागायत करून झाड माड लावन कितें करया म्हणल्यार रानांतली खेती शेळीच खातात. हेजेर अरण्य खात्याचे संबंधित अधिकारी काय बंदोबस्त करनात. मोर मारूं जायना, डुकर मारूं जायना असो कायदो आसा जाल्यार हेमचे पासून कृषी शेतकऱ्यांक नुकसान जाता तेजी जबाबदारी कोण घेतलो असो उळगा बसुणगा ग्रामस्थांचो प्रश्न. ह्या उळगा बसुणगा भागात अतिवृष्टी वेळार हालीं शासकी रुपाली नायक हेमी भेट सुद्दां दिली ना. ही गोष्ट स्थानिकांक खूप मनाक लागला. अतिवृष्टीन लोकांच्या घराचे वंटी पडले, बाकीचे नुकसान जाले, पण ग्रामपंचायत म्हणा किंवा प्रशासनान घर दुरुस्त करून दितले अशें आश्वासन दिले शिवाय काय केलें ना. अतिवृष्टी वेळार प्रशासनाली वाट पळोवन अखेर माजी शासक श्री सतीश सैल हेमकां परिस्थितीची कसन केले. तेमी देवदूता सारखे येवन सगळ्या परिस्थिती पळोवन बरीच मदत केली. काही जाणांक रावूं जागो ना जाल्ल्याक तेमगेल्या संबंधिकाल्या घरा गोंयांत स्वताच्या वाहनाचे सोडून येयले. उलट थोड्या दिसाच्या खर्चासाठी आर्थीक मदत सुद्दां केली अशें श्री सतीश सैल हेमगेर तेमी स्तुती केली. ग्रामपंचायत निवडणूक वेळार येवन ती आपले पक्षाच्या ताब्यात घेवचे इतलेच शासकी कळटा.
ग्रामस्थाल्या सुखदुःखाक पावच म्हण कळना, मत घेताना तशेंच मागीर कोणालीच गरज ना अशी राजकीय व्यवस्था बरी न्ही. जो संकटा वेळार पावता तोच खरो देवदूत. हेच फुडें आमकां राजकारण नाका, खंयचो पक्ष नाका. हेच फुडें सतीश सैल हेमकां सपोर्ट करतले अशें ग्रामस्थान ठरयलां. ह्या वेळार ते बी सांगले. निवडणुकेक 1.5 वर्स आसा. तेज पयलीं कारवारात कैगा प्रोजेक्ट, नेवल बेस हितू जे जागे भरचे आसात तेन्ना स्थानिकांक नोकरी दिवची व्यवस्था करची अशी मागणी स्थानिक मुखंड श्री रमेश नाईक हेमगे नेतृत्वान केली. फुडल्या दिसात प्रशासन हेजेर कितें क्रम घेता ते पळोवचे पडटले. आज आम्ही सगळे जाण जमील आसात आणि आमची मित्र मंडळी आणि हे सगळे माझे भाव आसात. आम्ही कोरोना निमित्ती पयलेच जार जाल्ले आसा आणि त्या निमित्ती हुंवार येयला आनी सगळे बुडून गेले नंतर हो हुंवार येवूं नाकाशिल्लो. कित्याक दुसऱ्या स्टेटीच्यान सोडले तरी उदक सोडले तरी ह्या स्टेटीन भितर घेवूं नाकाशिल्ले आनी तेजी सजेशन करूचे. तरी आसतना सगळे बुडून गेले. बुडून वचून ते एक 10,000 म्हणून कितें पर्याय दिल्ले आसा तेमी. त्या 10,000 कांयच जायना दिले. आनी कितें दुसरें कितें म्हणल्यार आमची MLA आसा, MLA आज पर्यंत पावलो ना. ह्या MLAक आमी उळगा हळगा ह्या लोक जायी काय नाका हे प्रश्न आसा. ह्या पंचायती मिटींग आसत, पंचायती निवडणूक त्या टायमार हे सगळी धांवन येतात. पंचायत आपली करता कशी करता ती सगळ्याक खबर आसता. पण पंचायतीक निवड दितात हे बरें आसा. कितें जालें तरी पंचायती मेंबर निवड आमकां जाय ते दितात. तरी पूण ह्या पंचायती मेंबरान ह्या मनशाक MLA सिटाक वोटींग कर म्हणल्यार आमी कशेंच करूं जायना. आमी विचार करूं जाय कोण कसो आसा कितें आसा. ह्या कोरोना टायमार सतीश सैलान जायते हेल्प केले आसा. आनी तेणी गेटीर वचून आमच्या बांदवाक कामगाराक कामां सोडिल्लीं आसा, गेट ओपन करून सोडिल्लो आसा. तरी आसतना काही लोक कोरोनामुळे ते पावले ना आनी तेमकां कामा वयल्यान काडिले. ही अशी आमची परिस्थिती आसा. त्या परिस्थिती लागून आज आमी ही एक मिटींग घेतला आनी ह्या मिटिंगेक जायते जाण हजर आसात आनी थोडी येवत आसात. ही आमची सगळी मित्र मंडळी आसा. त्या लागून आतां पळयत गेल्यार आमी सगळ्या वाटेन बुडील आसात. त्या वाटेन तुगे पळयला नुस्त्याचे मार्केट, नुस्त्याची समुद्रा वेळ आसा ती जप्त केल्ली आसा. आमी नुस्तीं खंयची खाताले ते नुस्तीं खाताले खंयची काय म्हणल्यार हे सगळे वाटेन आमकां जाळीच घालून दवरिल्लो आसा. वयर पळयल्यार हे हुंवार, सकयल पळयलें जाल्यार तुगेले हे समुद्राची वेळ बंद केल्ली आसा. आमी खंय वचप. आनी आतां इलेक्शना टायमार सांगतले सगळे सर्वीस आमी दितात, 10 लाख दितात, 20 लाख दितात. इलेक्शन लागीं मागीर कोड लायतले आनी फटोवन तुगेले वोटींग घेतले. आमी आतां वोटर पिशी नात, आमी पिशी न्ही. आमकां आज सगळ्याक कळिल्लें आसा आनी त्या लागून आमी आज ही मिटींग दवरिल्ली आसा. आनी आमकां MLA जाय तो आमी खंयच्या पार्टेंत ना. MLA आमकां खंयचो जाय तो आमी निवड हाडटले. मागीर मंत्री त्या टायमार रावळी गेले आणि उदक गेले म्हणून पैसे दिले आणि कोणाला ओणत पडला आणि कितें पंचनाम केले अजूनही त्यांनी काहीही दिलं ना. ह्या रुपालीन येऊन पळयले की ना काही ना. अरण्यवासियाक सागवळीकडच्या जमनीचे हक्कपत्र देऊन RTC दिया. श्री शांताराम सिद्दी, कारवार. विधान परिषद सदस्य श्री शांताराम सिद्दी हेमी दिल्लीच्या विज्ञान भवनात आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग संवाद कार्यक्रमात तिसरे अंतिम दिवसाच्या कार्यक्रमात भाग घेऊन मागासवर्गीय लोकांच्या अभिवृद्धीसाठी सरकारान घेवच्या क्रमाचेर सलह सूचना दिली. तेतूंतले राज्यातल्या असल्या मागासवर्गीय लोकांक फक्त 25% मात्र हक्कपत्र मेळ्ळात. बाकीच लोकांक बेगीच हक्कपत्र दिवची व्यवस्था करूं जाय आणि त्या हक्कपत्रात कृषी आणि वास्तव्याक म्हण नमूद करूं जाय. दुसरे, धनगर, गवळी, कुणबी, हालक्की, वक्कलीग अशा पारंपरिक कर्नाटक राज्याच्या अरण्यवासीय सुमार 100 पेक्षा जास्त वर्सां वेगवेगळ्या जिल्ह्यात वास्तव करतात. तेमकां बी हक्कपत्र दिवं जाय. तिसरे, आतापर्यंत दिल्ल्या हक्कपत्रात सागवळीकडचो पूर्ण जागो दाखल केलो ना तो पूर्ण दाखल करून RTC दिवं जाय. अशे अनेक सलह सूचना दिवन ह्या लोकांक न्याय मेळोवन दिवं जाय म्हूण सरकारान लक्ष वेधले. ह्या वेळार BJPचे राष्ट्रीय प्रधान कार्यदर्शी श्री BL संतोष, केंद्रीय मंत्री श्री नारायण स्वामी, बुडकट्ट आयोग अध्यक्ष श्री हर्ष चव्हाण आणि इतर अधिकारी आणि पदाधिकारी हजर आशिल्ले. शिरसीत राजीव गांधी पंचायत राज्य संघटना सभेत काँग्रेस पक्षालो गोंधळ, आरोप प्रत्यारोप. शिरसी,
काँग्रेस पक्षाचे हळियाळ शासक श्री आर.व्ही. देशपांडे आणि MLC श्री S.L. घोटणेकर हेमचे अभिमानीन शिरसीत जाल्ल्या राजीव गांधी पंचायत राज संघटना सभेत गोंधळ माजयलो. दोन्ही एकच पक्षाचे जाल्यार या सभेत उलयतना घोटणेकर हेमी हळियाळची राजकीय स्थितीचेर आणि RVD आणि ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्षा विरुद्ध टिप्पणी केली. त्यांना RVDच्या अभिमान्यान R.V. देशपांडे जय जयकार घातलो तर घोटणेकरच्या अभिमानीन घोटणेकराच्या नावान जय जयकार घालन काही वेळ गोंधळ निर्माण जालो. राज्य काँग्रेस प्रमुखान दोन्ही बाजूच्या लोकांक समाधान करून काँग्रेस पक्षाचो विजय जावो अशी घोषणा करा अशें सांगून जिल्ह्याच्या जिल्हाध्यक्ष भीमण्णा नायक हेमी परिस्थिती नियंत्रण हाडली. एकूच पक्षाचे असे एकमेकाचेर आरोप प्रत्यारोप करून विरुद्ध पक्षाक मजबूत करनाकात असो कानमंत्र बी दिलो. कद्रा डॅमात NDRF ग्रुपामार्फत मॉक ड्रिल अभ्यास सराव. कारवार कद्रा धरणात NDRF ग्रुपमार्फत मॉक ड्रिल अभ्यास सराव जालो. कैगा अणुविद्युत केंद्राचे निर्देशक राजीव कुमार हेमगेल्या मार्गदर्शना सकल हे मॉक ड्रिल अभ्यास सराव जालो. पुरात वाहन वयच्या किंवा बुडत्या व्यक्तीक कशें वाचोवचे ताचे खंयचे पद्दतीन व्यूहरचना करची या संदर्भात मार्गदर्शन केले. कद्रा डॅमात अनेक पटी पुराचो सामना करचो पडटा. त्या वेळार अनेकाल्या जिवाक धोका निर्माण जाता. तेमकां वाचोवच्याक इच्छा उरता पण प्रशिक्षण नाशिल्ल्यान अनेक जण अडचणीत पडतात. ताका लागून संबंधित अधिकाऱ्याक तेजे प्रशिक्षण दिले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.